नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार विजय सरदेसायान केल्ल्या एका वादग्रस्त विधानाचो. पण तें विधान तितले पुरती ना, तातूंतल्यान एक गंभीर विशय मुखार आयला आनी ताणें म्हणिल्लें की ओपिनियन पोलाचें म्हत्व हें गोंय मुक्तीच्या परस चड, गोंयच्या लिबरेशना परस चड. कितली खरें कितली फट आनी ह्या स्टेटमेंटा भितर सबस्टन्स आसा, ताका इतिहासीक आदार आसा काय फक्त राजकीय स्टंट आसा? हाजेर आमी भासाभास करता. 4 मानेस्त आमचे बरोबर. पयली आसात जाणी ही चळवळ स्वता पळयली आनी ताचें फुडारपण केलें, उदयबाब भेंब्रे सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी जांकां आज ही गजाल घडये डिफेंड करपाक जाय, प्रशांत बाब नायक, स्वागत तुमचें. तिसरी आसात म्हणजे बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे, जाका तांणी महाराष्ट्रवादी म्हणपाचें बंद केलां आनी ते मगो पक्ष म्हणटात, ते नारायण बाब सावंत, स्वागत तुमचें. आनी चवथी आसात म्हणजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आनी लोकमताचे संपादक राजू नायक, स्वागत. उदय, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. हें जेन्ना विधान आयकलें कशें दिसलें आनी तुमची हाजेर प्रतिक्रिया कितें? खूब मोठी चूक विजय सरदेसाय हांणी केली अशें म्हाका दिसलें. कारण फाटल्या गोंयच्या 100 वर्सांच्या इतिहासांत गोंयचे मुक्ती इतली म्हत्वाची आनी व्हड घडणूक दुसरी घडूंकूच ना अजून. जें कितें घडलां ताचे फाटल्यान राजकीय क्षेत्रांत, सांस्कृतीक क्षेत्रांत किंवा आर्थीक क्षेत्रांत ताजी सगळ्याची बुन्याद ही गोंयची मुक्ती जावन आसा. आतां राजकारणी जेन्ना हाजेर उलयता, इतिहासकार उलयलो जाल्यार वेगळे तरेन विचार करूं येतालो. राजकारणी जेन्ना उलयता तेन्ना एक कारण आसूं येता अज्ञान, म्हणजे मुक्तीचें म्हत्व कळूंक ना आनी ओपिनियन पोल आनी मुक्ती हातूंत भितर तुलना कशीच कंपॅरिजन जावंक शकना हेंय कळूंक ना, ह्या अज्ञानांतल्यान जालां आसूं येता. दुसरें आसूं येता वोट बँक राजकारण. वोट बँक राजकारणांतल्यान एक सेक्शनाक प्लीज करपा खातीर जें कितें उलोवंक जाय तें उलोवप जालां. पूण जें उलयलां तें इतिहासाचे नदरेन सामकें चूक. आनी इतलेंच न्हय तर तें जे मुक्ती खातीर वावुरले तांच्यो भावना दुखयतात. ते स्वातंत्र्याचो अपमान करता तें विधान, त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो अपमान करता. हे दृश्टीन खूब गंभीर आनी खूब मोठी चूक जाता. नारायण बाब, तुमी ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? कारण तुमी आतां सद्याक यू आर इन द प्रोसेस की तुमी धुवन भिवन महाराष्ट्रवाद कुशीक काडून फक्त मोगोपुरती पावल्यात. तुमच्याच एका अलायन्स पार्टनराचें हें विधान आयकून तुमकां कशें दिसलें? गोंयान जे संपूर्णपणे गोंयकार आसा तांकां सुद्दां राष्ट्रवाद आसा. मुख्य म्हणजे गोंया मुक्तीचें स्वप्न हो इतिहासान हे मोठे ते दीस हो खूब म्हत्वाचो आनी म्हाका दिसता तेजी जागा आनी खंयचोच दीस घेवंक शकना. राजकीय इतिहास, मागीर घटक राज जालें, ओपिनियन पोल जालो, हे सगल्यो गोश्टी गौण अशें हांव म्हणीत ना. त्याय गोश्टींक तें म्हत्व आसाच, पण सगळ्यान मोठें म्हत्व मुक्ती दीन. कित्याक जे पुर्तुगालान सुद्दां 7,000 वचून मागीर थंय तेंच्यांनी लोकशायेचें हें केलें, बीज मोडलीत न्हू. तशा प्रकारे हाका म्हत्व आसा. कित्याक 450 वर्सां जुल्मा नंतर आमी मुक्त जाले. आतां कदाचित जे हे मोठे लिडर आसात, चाणाक्ष लिडर आसात विजय सरदेसाय, तेंच्यांनी वेगळ्या कारणाक लागून ते उलया जावयेत. हांव त्या बद्दल कांयच म्हणिना. पण हांव इतलेंच म्हणटा की इतल्या वर्सां नंतर जो दीस आमच्या खातीर येयल्लो त्या दिसाक आमी असो कमी लेखूंक शकना. तो सदींच वयर आसतलो. बाकीच्यो गोश्टी हांव ना म्हणना, त्या गोश्टी बद्दल तूं तो नाका अशें म्हणना, पण हो एक दीस असो आहा की तो दीस आतांच न्हू, कितलींशींच वर्सां म्हाका दिसता जो पर्यंत हो चंद्र सूर्य आसतले तो पर्यंत हो मुक्ती दीन हो साजरो जातलो आनी लोकांच्या मनान आसतलो. राजबाब, तुमी कशें पळयता ह्या विशया कडेन? आनी म्हाका अजाप दिसता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो लिडर ज्या जोशान उलयना तितले उदय उलयता. उदय बाबान खरें म्हळ्यार ओपिनियन पोल आनी कोंकणी चळवळ आनी ह्याच अनुशंगान जी पळय एक सांस्कृतीक जी पळय बैठक गोंयांत निर्माण केली ताजे बद्दल ठासून उलोवपाक जाय आशिल्लें. पूण उदय बाब सद्या मातसो वेलिंगकार आनी हो पळय जो राष्ट्रवादी घटक, ताणें आतां एमजी पक्षान राष्ट्रवाद म्हणून एक जो उल्लेख केलो, तो राष्ट्रवाद सद्या देशभर चल्ला. तो राष्ट्रवाद हिंदुत्वादाच्या नांवान फुडें चल्ला आनी ताका लागून मायनॉरिटीक काबार करपाच्यो एक देशभर एक षडयंत्र सुरू जाल्लें आमी पळयतात. आनी ह्या षडयंत्राचो भाग म्हणून मायनॉरिटी देशांतले हाल्ल्यात आनी तांकां वेगळे वेगळे आपले सांस्कृतीक मूल्य सोदचे पडल्यात. इतलेंच न्ही तर तांकां आपले सांस्कृतीक एक पेच
आपूण कोण असो एक निर्माण जाल्लो आमी पळयतात. ताका लागून फाटल्या कांय दिसांनी आमी पळयतात ते रोमी लिपी मागतात, तांकां आपल्या भितर एक कोण लिडर कोण तरी जाय दिश्टी पडटा, तांकां दुसरो कोण मेळना, जॅक सिकेराक ते मुखार वतात. आनीक हो जी घडणूक जी पळय चल्ली येता ती जर आमी बारीक नियाळी न्ही, म्हाका दिसता मातशें आमी फाटल्यान वचून पळोवचें पडटलें. आज एक राजकारणी हो स्टेटमेंट करता आनी आमी काचाबूळ जाले आनी ताचेर चर्चा करपाक मुखार सरले. ही चर्चा 52 वर्सां पयलीं कित्याक सुरू जावना? ओपिनियन पोल जातकीर खरें म्हळ्यार ह्या ओपिनियन पोलाचो बापूय कोण, ओपिनियन पोल आमचेर कोणें लादलो, ही सबंद चर्चा इतल्या नेटान सुरू जावपाक आशिल्ली की ती एक सांस्कृतीक एक मोठो ठेवो असो मुखार येवपाक आशिल्ली. इनफॅक्ट ती चळवळ जातकीर हांव जाणा ते चळवळी खातीर खुबशे विसंगत असे घटक लागीं आयले, पूण ह्या सगळ्या लोकांक लागीं घेवन गोंय वाचोवपाची चळवळ त्या दिसाच्यान सुरू जावपाक आशिल्ली, ती चल्ली ना. तुम्ही ह्या स्टेटमेंटा कडेन एग्री करतात काय ना की एक ओपिनियन एक पोल चर्चा- हो एक मुक्तिदिसा चर्चा- परस एक महत्वाचो म्हणून. चर्चा तरुण भुरग्यांनी सुरू केल्ली हांव फाटले 2 दीस जाले पळयता. ते म्हणटात की गोंयाक मुक्त केलें म्हणून. आतां गोंयाक मुक्त करपाक जर भारतीय सेना आयली आनी ताणें जर मुक्त करून जर आमकां दिलें जाल्यार जाल्यार जे कितें ही जी चर्चा विजय सरदेसायान केल्या न्ही ती बरोबरच. पूण आमी जर ती मुक्त केली, आमी जर गोंयाक जर मुक्तताय हाडून जर दिल्ली जाल्यार आमी म्हणूं येतालें गोंय हें सर्वोच्च मुक्तताय पळय जे गोंयची जाल्यार एक सर्वोच्च असो बिंदू आनी ताजे नंतर बाकी सगळे गजाली मागीर. पूण आतां एक जी चर्चा सुरू जाल्या त्या चर्चेच्या अनुशंगान अशे कांय मुद्दे आयल्यात. आमकां भारतीय सेनेन मुक्त केलें एक, आनी दुसरें अशें मुक्त केलें जाल्यार ताजे नंतरची लोकशायेची पळय सगळ्यान व्हडली प्रक्रिया, सगळ्यान व्हडलो पळय जो बिंदू तो आसा ओपिनियन पोल, तो सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन सहमतीन झुजान ते जिखला. ओके. सो ताका लागून ती आय कम टू दॅट पॉयंट. तुमकां जेन्ना आयकलें, कारण तुमचोय सगळे चळवळी कडेन आनी ह्या इतिहासा कडेन लागींचो संबंद आसा, वैयक्तीक पावंड्यार आनी पक्षाचे फुडारी म्हणून कित्याक कॉन्फ्लिक्ट बी जालो काय यू फुली एग्री विथ धीस? ना पळय एक स्टेटमेंट घेवन वचप आनी ताजो येदो व्हडलो बावू करप ही म्हाका दिसता की कांय गरज ना हाजी. विजयान हें स्टेटमेंट करपाक कारण कोण आनी कित्या खातीर केलें ताणें? की ओपिनियन पोल जाणें आमची अस्मिताय टिकोवन दवरली. आमी जर महाराष्ट्रांत गेल्ले आज खंयच आसनाशिल्ले. सगळीं राष्ट्रां महाराष्ट्र आपल्याला महाराष्ट्र दिन मनयता, कर्नाटक मनयता, नवी नवी राज्यां सगळे आहा ती आपल्याला दिन मनयतात. आमी आमगे दिन मनयनात, आमी 19 डिसेंबर मनयतात. पूण ज्या दिसान खरें म्हणल्यार आमकां आमची अस्मिताय दिली, आमकां आमी भारतीय आशिल्ले पूण आमकां गोंयकार ही वळख दिली पळय, आमकां 19 डिसेंबरान आमकां भारतीय केलो पूण ओपिनियन पोलान आमकां गोंयकार केलो, आमची अस्मिता जागयली. सो म्हाका दिसता की तें स्टेटमेंट करपाक ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस अपॉन की ओपिनियन पोलाचें म्हत्व कितें आशिल्लें त्या दिसाचें आमचें म्हत्व हें ताका ठासून सांगपाक जाय आशिल्लें. ताका लागून ताणें हो स्टेटमेंट जो केलो पळय म्हाका दिसता की तातूंत भितर कित्याक आज पर्यंत गेल्ली कित्येक वर्सां टोटल दुर्लक्ष आहा, सामकें दुर्लक्षीत आहा. आनी जे लोक आतां म्हणटा पळय की ज्यांनी आतां हें सगळें चलयलां तांणी गेल्ली वर्सां ओपिनियन पोल येदी मोठ्या प्रमाणात मनयलो, येदी व्हडलें जनमत कौल चौक म्हण नांव दिलें, येदी कार्यक्रम केलो, ताचे बद्दल कोणी तोखणाय केलो ना, कोणेच तोखणाय केलो ना. बाबा हें तुवें केलें आहा म्हण इतली वर्सांनी फर्स्ट टायम अशें गोंया भितर कोण तरी करपी मुखार सरलो बाबा. ओपिनियन पोलाचो इम्पॉर्टन्स इस्टॅब्लिश करपाक शकलो. ओपिनियन पोल दीस गोंय मुक्ती परस महत्वाचो काय न्ही? म्हाजे दृश्टीन दोनूय महत्वाचे, दोनूय महत्वाचे. चड महत्व कोणाक ना, चड आनी इक्वल महत्वाचे, चड आनी कमी हें नाच, इक्वल महत्वाचे. एखादे पळय आमी जर तातूंत भितर जर गेल्ले महाराष्ट्रा भितर आज कितें म्हणपाचें आमी? इफ वी हॅड टू बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र कितें म्हणटा आशिल्ले आमी? ओपिनियन पोलाक महत्व आनी चड प्रकारचे व्हडलो दीस तो ठरता आशिल्लो. त्या दीस जर आमी गेल्ली जर जायत जाल्यार सामको व्हडलो दीस तो ठरता आशिल्लो. उदय बाब तुमी कशें कावंटर करता ह्या गजाली? प्रमोद गजाल अशी आसा, हय, मुक्ती जी जाली तो मुक्ती दीस मनयतात आमी. ती मुक्ती स्वातंत्र्य सैनिकांनी केली काय ऑपरेशन विजयांत भारतीय लश्करान केली हो विशय गौण. कारण हांगा चळवळ जाली म्हणून भारतीय लश्कर भितर सरलें न्ही, नाजाल्यार सरदार पटेलान जेन्ना संस्थानां खालस केली तेन्ना गोंय कित्याक वेगळें उरलें? तेन्ना लश्कर धाडूंक जातालें पूण तें धाडलें ना. तें धाडपाची परिस्थिती कोणें निर्माण केली? स्वातंत्र्य चळवळीन. पूण मुद्दो तो ना, कोणें केलें हो ना, मुक्त जालें हो दीस म्हत्वाचो म्हणून मुक्ती दीस सरकार मनयता. आतां म्हत्व कित्याक त्या घटनेक? 3,500 वर्सांच्या गोंयच्या इतिहासांत
पयलेच खेपे गोंयकारांक स्वातंत्र्य लोकशाय आनी स्वराज्य मेळ्ळें जें 3,500 वर्सांच्या इतिहासांत केन्नाच मेळूंक ना. म्हणटकच जो दीस ज्या दिसा आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, लोकशाही मेळ्ळी आनी आमकां सरकार आमचे चलोवपाचो अधिकार आयलो, तो दीस हो कितले म्हत्वाचो आसूं येता हाजी कल्पनाच करूं येता. ओपिनियन पोलान आमकां अस्मिताय दिली म्हणटा तो भ्रम, ती चूक. ओपिनियन पोलांत 2 इश्यू लोकां मुखार आशिल्ले, तुका विलिनीकरण जाय काय संघ प्रदेश चालू दवरपाक जाय, हाजे भायर कांय ना. म्हणजे ओपिनियन पोलांतल्यान आमी जर कितेंय साध्य केलें जाल्यार रिजेक्शन ऑफ मर्जर. आमी सांगलें विलिनीकरण नाका म्हणून गोंय संघ प्रदेश उरले. मागीरच्यो ज्यो घटना उरल्यो त्यो ताका लागून. म्हणजे ओपिनियन पोलाचेंय म्हत्व आसाच, कोण ना म्हणचो ना. ओपिनियन पोलाचें म्हत्व आसा, राजभास कायद्याचें म्हत्व आसा, ज्या राजभास कायद्याक लागून आमकां घटक राज्य मेळ्ळें ताचें म्हत्व आसा. पूण ह्या सगळ्याची बुन्याद मुक्ती. जर मुक्ती जावंक नाशिल्ली तर ओपिनियन पोल घेवंक कोण सालाजार येतलो आशिल्लो? उदयबान एक व्हडली स्टेटमेंट केलें की ओपिनियन पोलान आमकां अस्मिताय दिली ना, तो फक्त रिजेक्शन ऑफ मर्जर आशिल्लो. आनी आज त्या ओपिनियन पोलाचो एक दिली ना ओपिनियन पोलान दिली ना. मातशें ओपिनियन explain करूं, हय explain मुद्दम करूं. करात. ह्या खातीर म्हणटा हांव की ओपिनियन पोलान आमकां इश्यू आशिल्लो तो मर्जर जाय काय नाका इतलेंच सांगपाचो. आमी संघ प्रदेश आशिल्ले तशेंच उरले. कोंकणी ही भाशा काय बोली हो वाद आशिल्लो तसोच उरलो. खरी अस्मिताय आमकां दिली राजभास कायद्यान आनी म्हणून आमकां घटक राज्य मेळूंक पावलें भाशावार प्रांत रचनेक लागून. ओपिनियन पोलान न्हय. एक ओपिनियन पोलान आमकां प्रशांत बाब म्हणटा तशें आमी जे महाराष्ट्रांत विरगळून वतले आशिल्ले तें आडायलें. म्हळ्यार ओपिनियन पोलान आमची अस्मिताय दिलेली. ओपिनियन पोल जर जालो नाशिल्लो, एक मिनिट उदय बाब, ओपिनियन पोल जर जालो नाशिल्लो राजभास कायदो जाता आशिल्लो हाजो? ओपिनियन पोल जालो ना जाल्यार ओपिनियन पोल जालो ना जाल्यार राज्याचो दर्जो मेळपाचो आमकां. ओपिनियन पोलान आमी ठरयलें आमी गोंयकार म्हणटा महाराष्ट्रा पेक्षा वेगळे, वी आर नॉट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, हे इस्टॅब्लिश केलें ओपिनियन पोलान आनी थंयच आमची अस्मिताय टिकली. आमी जर महाराष्ट्रा भितर गेल्ले जाल्यार आमची अस्मिताय विरघळून वचपाची, टोटल विरघळून. स्वातंत्र्य लढ्यान भितर सगळी गोंयची लोकसंख्या सहभागी जाली ना, हय ओपिनियन पोलान जाली. बारीक इतिहासाचो दांडोळो घेवया. गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचो जर इतिहास काडलो न्ही, चर्च संस्था सामके पुर्तुगेजाक बरोबर आशिल्ले. ताका लागून तांचे एक मोठो घटक प्रो पुर्तुगीज उरलो. चळवळीन भितर थोडे कॅथलीक, भोवसंख्य सगळे कॅथलीक, भोवसंख्य सगळे हिंदू झगडले, आमी मेळ्ळे. पूण तशें ओपिनियन पोलान जालें ना. अस्मितायेन ओपिनियन पोलान पयले खेपे ही अस्मिताय जागयली, आमी सगळे एक, ही सुद्दां अस्मिता. आनी आमी सगळे एकठांय झगडपाक जाय अशें म्हणून वेगवेगळे घटक, वेगवेगळे पक्ष आपली स्वताची आयडेंटिटी विसरून एकठांय आयले. पाद्री आयले, तांचे वेगवेगळे घटक, तियात्रकार आयले, कलाकार आयले, कवी आयले आनी ताणें एक फोर्स निर्माण केलो. ओके. म्हाका तुमी आज एकच मिनीट अर्दकोटी उरयलें तें सोंपयता. परत एक चूक जाता हांगा की राजभास कायद्याचें म्हत्व समजून घेनात. समजुया ओपिनियन पोल आमी जिखिल्लो आनी राजभास कायद्यान जर मराठी राजभास जाल्ली तर गोंयची अस्मिताय उरतली आशिल्ली. आनी हांव अशें म्हणटा ताजे फुडले ओपिनियन ओपिनियन पोल तुमी जिखलो नारायण त्या बाबा दिसा ती चळवळ फुडें वचून कोंकणी राजभास कित्याक जालो ना? बरें हांव येता, आय विल कम टू दॅट. हांव नारायण बाबा घेता. नारायण बाब, तुम्ही आयकलें, तुम्ही आज प्रचंड प्रयत्न करतात की महाराष्ट्रवाद नावाचो शब्द तुमकां लागचो न्ही म्हणून. हे सगळे मुद्दे आयकतकीर तुमकां कितें दिसता? ओपिनियन पोल मान्य करतात. खंय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ओपिनियन पोलान भितर महाराष्ट्रान वचप ना हो पळय मुद्दो जिखलो, ते मान्य करतात. आम्ही रोखडीच मान्य केलं ना न्ही. बरोबर, कशें ना तर बरोबर. तुम्ही आजपर्यंत statement खंयच्याच बरोबर आमच्या लिडरान, खंयच्याच व्हडल्या लिडरान किंवा बारीकल्या गांव पातळीच्या लिडरान केन्नाच परत महाराष्ट्रावर हाडलो ना. न्ही. आम्ही घटक राज्याक ताबडतोब सांगले की घटक नाव- राज्य नाव बदललें ना. नाव बदललें ते आधी 2 वर्सां इवन पयलीं. सांगता नावाच्या बाबतीत सुद्धा आमचो एक मोठो प्रश्न येयलो. त्या खातीर खलप आसलो म्हणजे 1989 आणि 84 त्या टायमार की आमी महाराष्ट्रवादी करचे किंवा पण त्या तुम्ही टायमार केला. असो प्रश्न येयलो की आमकां वी आर टू शिवांक प्रमोद तो आरोप वचात म्हणून आमी असा म्हणटा. आरोप असा की ताणी भाऊन मान्य केले, भाऊन दुसरी मान्य केले की मागीर कोणी मान्य केलं? ताई निमाणे मेरेन रावली. ताईचे ना, 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 स्टेटमेंट हे आसात, चुकीचें. ताईचे निमाणे सुद्धा स्टेटमेंट आसात
गुड्डला सांग करून ओपिनियन पोल जिंकले म्हणून. ओके आय विल कम टू दॅट. मग ह्या मुद्द्या वयल्यान ना हांव ह्या मुद्द्या वयल्यान येता. आज मदीक ओपिनियन पोलाचें नांव सुद्दां कोण घेनाशिल्लो, तो व्हडले पातळेर तुगेलो मनय नाशिल्ले. आज जेन्ना गोवा फॉरवर्डान फाटलीं 2 वर्सां जालीं हो विशय फुडें हाडलो, ताणें सेलिब्रेट केलो आनी ह्या वर्सा ताणें वादय केलो. बट ओपिनियन पोल नांवाची गजाल घडयेची नवी पिळगेक कितली खोलायेन खबर नाशिल्ली, ती आतां चर्चेक येता. तुमी हाजे कडेन बरी गजाल म्हणून पळयतात बिकॉज इट इज बींग डिस्कस्ड, ऑर यू फील बॅड दॅट इट इज बींग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल? No, it should not be used as a political tool. जे कितें इतिहासान घडलां ते आयचे पिढीक कळोंक जाय. हांव ना म्हणिना, आमचे बरें आनी तेंचे वाटें हांव केन्नाच म्हणिना. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की गोवा मुक्ती जाल्या नंतर आमच्या सारके तरुण, उल्हास सारके तरुण हे मुक्त जाले. आयज आमी जर हांगा कितें उलयता अशें उघडपणे जाल्यार कित्या खातीर उलयता? ओके. मुक्त आसा म्हणून उलयता न्ही, हेच लक्ष दिवपाचें. हें उदय बाब, महत्वाचें आहा. तुमकां व्हेरी सेम क्वेश्चन. आज हो विशय परत चर्चेक येवन हय. आज ही भासाभास जाता, समाजा भितर चर्चा जाता, हें बरें दिसता काय तो पॉलिटिकल टूल म्हणून वापरलो वता हाजी वायट दिसता? न्ही, हे पॉलिटिक्साक लागून हो विशय आयला ही गजाल सामकी खरी. पूण विशय आयला आनी विशयाचेर चर्चा जाता ही भोव बरी गजाल. ताका येवकार दिवपाकच जाय, कित्याक लोकशाहीत तेंच काम न्ही आमचें. समज म्हजो भाव एका पक्षांत आसूं येता, हांव दुसऱ्या पक्षांत आसूं येता, आमचे भितर वादय जावंक शकता. आमचे भितर आनी हें आमच्या घरांत घडलां तें राजकारणाक लागून न्ही, भाशेक वादाक लागून. म्हणटकीर हें अशें जावप आनी चर्चा जावप, जाहीर चर्चा जावप, मिडिया वयल्यान चर्चा जावप ही बरी गजाल. कित्याक ह्या चर्चेंतल्यान कांय गैरसमज, कांय चुकीचे समज पळय आसात ते वचूंक ओके. शकतात. तुमकां दिसता ओपिनियन पूल एज अ पॉलिटिकल टूल जेन्ना एक पक्ष वापरता, कितली बरें कितले वायट? नाही हें सामकें बरें. अशे तरेची चर्चा जावपाक जाय. हांवें पळयलां जेन्ना ओपिनियन पोल जालो ताजे नंतर फुडले 2 वर्सां ही तरेची वेगळी वेगळी चर्चा विथ चेअरमन जावन तातूंतल्यान कांय बरें येवपाक जाय आशिल्लें. पूण वेगळे वेगळे गट म्हणजे तातूंत भितर घडये अशे आसात कितें जालें, युजीन भितर 4 ग्रूप आशिल्ले, बाकीचे ओपिनियन पोलाचे लेखकां भितर आनी 2 आशिल्ले, कॅथलीक समाजान भितर 3-4 गट आशिल्ले. ह्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन एक उद्दिश्ट म्हणून काम केलें. पूण रोखडेंच ताजे नंतर 67 नंतर दुसऱ्या दिसाच्यान ते सगळे विखुरले. तांचो एक राष्ट्रवादा सारको पेपर चल्लो ना, एक बरो कोंकणी पेपर येवपाक आशिल्लो तो आयलो ना. त्या वेळार न्ही कांय गजाली जर बरे तरेन जाल्ल्यो म्हणजे एक इतिहासकार अशें मानतात की आज पळय जो कॅथलीक समाजा मुखार एक सांस्कृतीक पेज निर्माण जाला ताजी मुळां ओपिनियन पोलान आसात. सांस्कृतीक पेज कितें, तांची भाशा खंयची, कोंकणी, ते म्हणटात लिपी, कोंकणी लिपी आमची भाशा. ताजे नंतर ताणें तो इशू काडलो तो गोंय वाचोवपाक जाय. आनी आतां तांकां कशें तरी लिडर सोदून तांकां सांपडला जॅक सिकेरा. आतां जॅक सिकेराकय कॅथलीक समाजानच उडयलो, तांच्या घराण्याचें राजकारण कॅथलीक समाजानच चोपयलें. पूण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सामाजीक पेज पळय तांचे मुखार निर्माण जाला आनी तो पळय काचाबूल जाला. त्या पेचाक बरे तरेन उत्तर ओपिनियन पोला नंतर तांकां सगळ्यांक घेवन बरे तरेन सोदूं येतालें. तो समाज ताचपडचो नाशिल्लो. तें जालें ना. म्हाका एक गजाल सांगात, एक मोठो सामाजीक प्रश्न. डू यू कन्सिडर दिस एज युअर सक्सेस? वाद जावं पण आज तुम्ही ओपिनियन पोल आणि ताचे महत्व हे परत सेंटर स्टेजचेर हाडले. डू यू कन्सिडर दिस एज युअर सक्सेस? सेंटर स्टेजीचेर हाडलो सक्सेसच न्ही. वी आर अ रिजनलिस्टीक पार्टी. आमच्या रिजनलिस्टीक पार्टीचे राजकारण मुखार व्हरपा खातीर आमी सगळी सिंबल वापरतले, सगळ्यो गजाली वापरतले. बिकॉज आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण हे इस्टॅब्लिश करपाक जाय. आनी ताका लागून जें कितें आसा तें आमी आमकां आमचे बरोबर घेवन वतले. इतली वर्सां कोणी कित्याक घेतलो? व्हडले जे आज करता कार्यक्रम तांणी एक वर्सा कित्याक मनयलो ना ओपिनियन पोल? आमी हेतून भितर येतकीरच कित्याक मनयलो? सो आमकां जाय की ओपिनियन पोलान आमची जी वेगळी अस्मिताय ती गयली ती आमकां गोंयकारां मुखार हाडपाक जाय. आनी ताका एक जो लागून मुद्दा ताणें काडिल्लो की खंय तरी तुमी हो विशय काडून खंय तरी अल्पसंख्याक समाजाक Absolutely आपले ना. कडेन ओडपा खातीर तुमी ओपिनियन पोल ह्या शब्दाचो उपयोग करता. ना राजू, एक म्हणल्यार हय. जवळ जवळ 54-55% मत पडले. मे बी लिटली हियर एंड देर मातसो चुकत एकादेक. हय. पण तातूंत 27% क्रिस्तांव आशिल्लो, उरिल्लो 27% हिंदू आशिल्लो हेतूं भितर. सो तांकां जागोवपाचें काम उदय बाबान बी केल्लें त्या वेळाचेर. सो इट इज नॉट ओनली एक हे म्हाका बेजिकली महाराष्ट्र पक्षी आशिल्लो. इनफॅक्ट अशें म्हणटात की भाऊसाहेब बारोडकर निमाणे टप्प्यान भितर राजी जाल्लो की महाराष्ट्रात गोंय वचपाक जाय. अरे ज्योत कोणी चलयलो रे? ज्योत शाबदादान चलयली न्ही. Okay. शाबुदेसाय हो म्हाका एक सांग उदय बाब, महाराष्ट्र. हय. ना एकच मिनिट. हय. म्हाका ओपिनियन पोल हो प्रत्येक शाळेच्या भुरग्याक कळपाक जाय. ज्या ओपिनियन पोलान गोंयचे वेगळे अस्तित्व राखले
वेगळी अस्मिताय टिकयली तो सगळ्या दर एक भुरग्याक खबर उरपा जाय की आपल्या ओपिनियन पोल म्हणटा कितें उदय बाब, कळपाक म्हाका जसो संयुक्त महाराष्ट्रा सगळे महाराष्ट्रीयन हय कळटा. म्हाका सांगात हो जो मुद्दो आहा की तुमकां कितें दिसता की गोवा फॉरवर्ड ह्या नोबल भावनेंतल्यान ओपिनियन पोलाचो उहापोह करता काय तांकां खंयचे एक अल्पसंख्याक समाजाक भुलोवपाचो आहा म्हण करता? तुमची एनालिसीस कितें? प्रमोद हांव मातशे दुसऱ्या शब्दांनी सांगता. बरें. विजय सरदेसायल्या विधानाक म्हाका हिपोक्रेसीचो वास येता. हिपोक्रेसी कशी काय म्हणटालो तूं? डोंगीपण. विजय सरदेसाय मंत्री आसा, सरकाराचो एक भाग आसा, ते सरकारान ह्या वर्सा ओपिनियन पोल दीस मनयलो ना आनी तरीच म्हणप की ताजें म्हत्व मुक्ती दिसा परस चड आसा म्हणून. सरकारान मुक्ती दीस मनयलो सदां भशेन ध्वजवंदन करून संचलन करून. ओपिनियन पोल दीस मनयलोच ना. म्हणटा जो दीस तुमी अजिबात मनयनात त्या दिसाचें म्हत्व मुक्ती दिसा परस व्हड कशें म्हणटात. म्हणटा तुमी जें म्हणटात तें नाटकशें जालें ना. म्हणून ह्या नाटकाचो हेतू कितें तरी वेगळो आसा. पूण म्हाका जर विचारशी जाल्यार आज ओपिनियन पोलाचो कितलोय उदो केलो तरी ताजो पॉलिटिकल फायदो मेळपाचो कांय ना. बरें. तुमकां दिसता की ही चर्चा जाता ती बरी जाता पण हाजो फाटलो उद्देश हो खंयच्याय तरी एका समाजाक भुलोवपाचो आसा काय नोबल आसा सारको? खरेंच म्हाका अशें दिसता की आयज गोंय अशा पावण्याचेर आसा की सगळे घटक एक जावन गोंय फुडें व्हरपाक जाय आनी आमच्या मोगो पक्षान तो प्रयत्न प्रत्येक खेप केला. आतां कदाचित ते थोडे इतिहासाक विसरले आसात पण तुमी एक लक्षात धरा. आतां निकतेच राजूबाबान एक म्हटलें की मोगो पक्ष हा तो वेगळ्याच तरेन तशें नासलें. तशें जर जाल्लें जाल्यार 1967, 1972, 1977 ह्या कालावधीन एमजे पक्ष सत्तेर येयलो परत. लोकांक तेज्या बद्दल हें आसलें आपुलकी आसली म्हणून येयलो. आतां तुमीच म्हणटात जो बाणावली जो मोठो भाग आहा थंय आमचो शिव निवडून येयलो. कळंगुटे आमचो शिव निवडून येयलो. त्या नंतरचें सांगता तुमकां. इतलेंच न्हू युजीडीपा इराजमुसेकारा क्रिस्तोवाची इराजमुसेकारा तेणें एमजी बरोबर युती केली 2002 केली. ह्या शिकिरा बाबतींत म्हणजे तुमचेर आज कसलो ठपको दवरपाक जायना म्हणटा तुमी. दवरता तेच म्हणटा. ह्या बरें. शिकिरा बाबतींत सुद्दां हय. म्हाका दिसता तुमकां एकूच माहिती सांगता. अजय सिगरेचेरच होता जेन्ना ताईचो जेन्ना 75 वाडदीस जाल्लो तेन्ना शरद पवार येयल्लो. ते शरद पवारान एक ल्हानशी किस्सो सांगलेलो कितें म्हणून भाऊ आनी जगशीर हेंचें रिलेशन कशें आसलेलें तें. विधानसभेन ते मोठ्या मोठ्यान झगडटाले पण शेवटी गोंय खंय तरी फुडें सरपाक जाय म्हणटा एकच रावताले. म्हाका एक हो जो जॅक सिगरेच्या पुतळ्याचो मुद्दो आसा आनी तागे नांव हांगा दिवया थंय दिवया सगळी गजाली चल्ल्या. तुमी पोरू सांगिल्लें आमकां विधानसभेक पुतळो जाय विधानसभेक पुतळो जाय व्हडली गर्जना केल्ली व्हडली धमकी बिमकी दिल्ल्यो. वर्स जावन गेलें आज पुतळोय दिसना आनी त्या पुतळ्याची मागणीय दिसना. हें अपयश न्ही तें एक सक्सेस जालें. तुमी एक ओपिनियन पोल हो चर्चेक हाडलो पण ज्या सामकी एक प्रतीक जें केल्लें तुमी तुमच्या लढ्याचें पुतळो वय अपयश न्ही ना ना? ते अपयश ना. कशें? काय लढे बेगीन ताका सक्सेस मेळना. भारतीय गोंयची स्वातंत्र्य पुतळो करप एक कितलो काळ जाय तुमकां? पुतळो करपी मनीस वेगळो बसोवपी सरकार बसोवपा खातीर सरकाराची अनुमती लागता. हय. कांय वेळाचेर विरोधाभास आशिल्ले तांचे कडेन एकठांय जातात. आतां उदय बाबा सारको पळय भाशा प्रश्नाचेर सामके विरोधाभास आशिल्ले मराठीवाद्या बरोबर एकठांय जावन तांचे बरोबर सगळें केलें बिकॉज ही हॅज टू परस्यूइंग सर्टन कॉज. हय. आमी हांगा कॉज एक परस्यू करता आमगेलो टायम येतलो. आमी अजून म्हणटात की जॅक सिकेराचो पुतळो लागतलोच. हय. लागतलो म्हळ्यार केन्ना ते सांगना तुमी आतां? केन्ना सांगना न्ही. ताका योग्य वेळ येतलो आनी तो येवपा खातीर जशें आमी पयलीं म्हणलां की खंयच्याय हाजेर वतले म्हण आमी खंयच्या हाजेर वतलेच ताजेर पूण ताका रायट टायम जाय. तूं एगीच आज सांगलें की एक जालना म्हणून तूं गेलो ना आमी धड्या भितर हाडटा न्ही तो लेसन म्हण येता न्ही तो. पटना म्हाका हें पटना धोडायचें पटना आनीक धड्याची कित्याक पटना? सांगता पळय तुका. फाल्यां जर उदय बाबा जर धडो बरोवपाक लायलो हांवें म्हज्या आयतारच्या लेखांनी म्हणलां तो जॅक सिगरेचें नांव घेवपाचो ना. आनी समजा कॅथलीक मनशा जर समजा घेवपाचो धडो बरोवपाक जर लायलो न्ही तो काय हिंदू लोकांचे कसलेच अस्तित्व मान्य करपाचें. राजू पुतळ्याय सांगता बरें. एकच मिनिट धोडो म्हणतो बोर्ड ऑफ स्टडीज ठरयता. कोण तरी बरयता. उदय बाबान जरी बरयलें जाल्यार ताका अल्टिमेटली बोर्ड ऑफ स्टडीज म्हणजे आसता पळय ती ठरयता की तो आसतो काय ना. म्हज्या बाबतींत पुतळ्याची गजाल येता येता उदय वयता. पुतळ्याची गजाल अशी की पुतळो खरोच कोणाक जाय हो खरोच एक डिबेटेबल प्रश्न. रहस्य गुपीत कशें तें? कॅथलीक समाजाकय पुतळो विधानसभेची जाय काय कितें हे समाज म्हणून ते कांय खबर ना. कारण ओपिनियन पोलान
जॅक सिकेराचो रोल कितलो हें कांय खबर ना कोणाक. दुसरें ताजर बरें काम ताजें विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून सामकें बरें काम आसा. आतां विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून तो जर बरें काम आहा विधानसभेन बसोवपा जाय ह्या मताचो हांव. इतल्या खातीर मताचो कारण कशें हांव म्हणलां तुमकां विधानसभेत बसोवपा जाय पण ते सांगता त्या कारणा खातीर नाही नॉट एज ओपिनियन पोल लिडर. तो विरोधी पक्षाचें काम म्हणून आनी जसं भाऊ साहेबाचें जशें काम आहा तशें जॅक सिकेराचें आसा. आनी जॅक सिकेराचें इतल्या खातीर आसा कारण हांवें म्हणलें तशें न्ही कॅथलीक समाजान भितर एक विचंबळाय एक अस्वस्थता पळय जी निर्माण जाल्या ताका कांय प्रमाणात आमी जापो सोदचें पडटलो. कारण देशभर मायनॉरिटीचेर अन्याय जाता अशें तरेचें एक वातावरण आसा आनी मायनॉरिटी भितर एक ती एक जी अस्वस्थाय आसा ती आसा. त्या कारणां खातीर जर तांकां जर जाय बसोवचो. आमकां गोंयकारपणाची एक कुरू म्हणून हो तेच म्हणून तुम्ही प्रतीक केले तुमच्या प्रतीक ती कुरू मला म्हणून उदय बाब एक पुतळी गजाल जाय. सांगात फायनली गोंयकारपण मुखार व्हरपाचें राजू प्रतीक. बाबान एक बरो मुद्दो काडला. घडये तुम्ही जॅक सिकेराक फादर ऑफ ओपिनियन पोल मानना आसतले पण एक बरो ओपोजिशन लिडर म्हणून भाऊच्या सायडीन ताजो पुतळो विधानसभा संकुलात आसप गरजेचो. हें मातशें रजाव पडटा ना हें पडना. आणि अशी परंपराय आमच्या देशांत ना. तुम्ही देशभर काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन भोंवात जो सत्तेर आयला तांच्याच पुतळे जाल्यात. जो सत्तेर ना किंवा ओपोजिशन लिडर आसा ताजो पुतळो तुमकां मारूंक ना. दिसता गोंयच्या विधानसभेच्या संकुलात जॅक सिकेरा डजंट डिजर्व स्टॅच्यू. गरज ना. म्हाका जर विचारशी कोणाचोच पुतळो थंय नाका आशिल्लो. कारण एका मनशाचें खंयच काम ना हांगा कळ्ळें न्ही. पुतळोच नाका आशिल्लो. आनीक ओपिनियन पोलाच्या बाबतींत तर अजिबातच ना. अजिबातच ना. आता राजून उदोळ म्हळें की हांव ताचें नांव त्या हाजेर राजू तरी एग्री जालो तुमचे बरोबर. तें खरें न्ही. डॉक्टर जॅक सिकेराचे रोल आसाच तो मान्य करूंकूच जाय. तो ना म्हणून उपयोग ना. पूण एकमेव लिडर म्हणून तुम्ही फादर हो शब्दाक तुमचो आक्षेप आसा. हय. म्हाका लास्ट सांगात नारायण बाब फाल्यां जर ही परिस्थिती आयली पुतळो बसोवपाची विधानसभेच्या संकुलात मगो सपोर्ट करतली काय विरोध करतली. आमी सांगले सभापतीच्या अख्यातरीन आसा आमी जर काय ते उलयना. बरें आहा सभापतीचो अधिकार बी तुमकां बरो आहा. सांगलें, पण तुमचो पुतळ्याचे- सपोर्ट काय आमी विरोध. पुतळ्याच्या राजकारणान मदीं भितून पडना. आमकां ते करपाचें ना. आमकां गोंय युनीक म्हणून फुडें वचपाक जाय. आमी जे गोंयाचे जे तुम्ही राजकारण मतूय सांगना करतात, म्हाका आतां, सभापतीचे तेच घालतात. सांगता न्ही आमी. आमकां खंयच्याच वादान पडपाचें ना. तुमचें मत हे ना. सभापतीचें मत असं जावपाक शकता. शेवटी जे लोक थंड आहा तांकां उच्चांबळ करपाचें काम आमी करिना. उच्चांबळ करपाचें ना. ते करतात. ते हांव म्हणिना. आम्ही गोंयकारपणाचो मुद्दो घेऊन उचांबळच करत आयला लोकांक. आम्ही उचांबळ करत आसात. आम्ही पयलीं खेपे 3 आयलात. फाल्यां 3चे ज्या दीस 13 जातले त्या दीस तो पुतळो आसतलो थंय. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता विशय खूब गंभीर आशिल्लो आनी खूब बरे मुद्दे चर्चेक आयले. पण गोंयकारांक डिबेट सोंपयतना एकच गजाल सांगचीशी दिसता की हे विशय इतिहासीक आनी ट्रुथफूल रियलिस्टीक नदरेंतल्यान हांचो उहापोह जावप गरजेचो आनी ताजी फॅक्च्युअल एक इंटरप्रिटेशन जें आसा तें नव्या पिळगे मुखार वचप गरजेचें. तो हेतू दवरून सगळे राजकीय पक्ष आनी आमी पत्रकारय बी ह्या विशयाचे मुखार वतले इतलेंच मागता आनी थांबता. आयले तुमी इतले बरे तरेन मत मारली. थँक्स अ लॉट. पळयता स्टुडंट. नमस्कार.